नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया ह्याच्यो मुखेल खबरो. उटंगराच्या पावसान केले गोंयकारांक नाका शेवट. 24 वरांत सुमार 6 इंच. आतां मेरेनचो मान्सून पावस 19 इंच. झाडां रस्त्यार, लायटीचे खांबे पडले, वायरी तुटल्यो. कितलेशेच वाठार उदका सकल. शिक्षण माध्यम आंदोलनात परत धरलो नीट. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुतळ्याक गाराणे घालून गेट वेल सुनाचे आंदोलन सुरू. स्वातंत्र्य सैनिकांनी क्रांती दीस सुवाळ्यात काढलो विषय. पर्रीकर म्हणटा प्रस्न सोपयला शिक्षण तज्ञांचेर. पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांक सस्पेंड करपाच्या विशयाचेर चल्ला अभ्यास. मुख्यमंत्र्याचो आदेश सुदीन ढवळीकरांनी आडायलो. गोंयांत पर्यटकां खातीर आर्विल्ल्यो आनी जागतीक दर्जाच्यो सुविधा तयार करच्यो. पणजे 66व्या क्रांती दीस सुवाळ्यात राज्यपालाची सुचोवणी. 7 स्वातंत्र्य सैनिकांचो सरकारान केलो भोवमान. आणि इस्पिकांचो खेळ ब्रिज म्हणजे जुगार न्हय. ब्रिज फेडरेशनाचो सचिव अरिजीत गुहान केलें स्पश्ट. ब्रिज फेडरेशन म्हणटा ब्रिज खेळ लोकप्रिय करपा खातीर इश्कोलांच्या भुरग्यांक काडटले फुडें. आता खबर विस्तारान. पावसान गोंयकारांक नाका शेवट करून सोडला. पणजेची वेधशाळा सांगता त्या प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सुमार 6 इंच जाल्यार आतां मेरेन गोंयांत सुमार 19 इंच पावस पडला. आयतारा सावन शेगीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान कांय वाठारांत घरां आनी रस्त्याचेर झाडां आडवी जाली. लायटीचे खांबे आनी वायरी देंवयल्यो. कांय वाठार उदका सकयल गेले. गांवगिरे वाठार आनी राजधानी पणजी धरून शारांनी लायटीचो आपालिपा चालूच आशिल्लो. ह्या पावसान कालोरी देंवयलो. पळयात हो रिपोर्ट. आयतारा आनी सोमारा पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर बरेंच लुकसाण जालें. पावसाक लागून सगळ्याक शेतांनी उदक भरलें. जायत्या सुवातींनी झाडां पडून घरांचे आनी मोटारींचें लुकसाण जालें. आंबो पडटलो, एक झाड मोठे आसा सावरीचे ते पडटले म्हणून पयलींच आमी म्युनिसिपालिटी कंप्लेन केली की हे झाड पडटले, बेगिनान बेगीन एक्शन घ्या. तर कोणीच तेजेर अजून एक्शन घेवंक ना. तेच्या उपरांत आमी बाबुशा कडेन गेली. बाबुशाकूय सांगलां. परत आमी हेका ते खंय रे बाबा डिप्युटी कलेक्टरान एक्शन दिलें हा फॉर्म भरून की तांकां सांगलें हे आमचे झाड पडटले, आमची लुकसाणी हा, बेगीन बेगीन करा. 4 वर्सां जालीं आमी हेचेर उलयत आसा पूण कोणूच कांय एक्शन घेयना. आनी आतां हे झाडूय पडलें, आंबो पडलो आनी ही एक सावर आहा न्हू, मोठी डेंजर आसा. ही कितले खांबे घेवन वयतली, कितल्या लोकांक घेवन वयतली हें आमकां कांय कळना. दर्यादेग वाठारांत वाऱ्याक लागून व्हडा प्रमाणात झाडां पडलीं. फाटल्या 24 वरांत उजो पालोवपी दळाक पुराय गोंयभरांत 100 परस चड कॉल आयले. पेडणे तालुक्यांत सगळ्यांत चड पावस पडलो. लायटीचो शॉक लागून गोरवां मेलीं. This highest rainfall is recorded at Perne. So at Perne it is Perne actually the highest rainfall is there, but at Panjim it is 58 centimeter. Today also during last 24 hours Perne has been recorded the highest rainfall. That is 294.4 millimeters. So actually during last 2 days Panjim has recorded 22 centimeter rainfall, that is around 9 inches, and Perne 36 centimeter, it's around 15 inches. But in other parts also they are heavy to very heavy rainfall also. So at present this monsoon was vigorous over Goa. This heavy showers we can expect within next 1 or 2 days also. After that this intensity may reduce, but this monsoon rainfall will continue. वेगवेगळ्या तालुक्यांनी नोंद जाल्लो पावस.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. पोरू भशेन अंदूचोय क्रांती दीस माध्यमाच्या आंदोलनान गाजयलो. गेट वेल सून पंगडान सोमारा क्रांती दिसाच्या निमतान फार्मागुडयेर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक गाराणें घालून आंदोलनाक परत सुरवात केली. दुसरे वटेन क्रांती दिसाच्या सुवाळ्याक माध्यमाच्या विशयान तकली वयर काडली. स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन हो मुद्दो आपल्या उलोवपांत काडलो. हो विशय आपणे शिक्षण तज्ञांचेर सोपयला आनी तेच कितें ते थारायतले अशें म्हणून पर्रीकारान ताचेर जाप दिली. गेट वेल सुनाच्या वांगड्यांनी सोमारा सावन सरकाराच्या माध्यम धोरणा आड आपल्या आंदोलनाक परत सुरवात केली. सकाळी फुडें दाट पावसांत फार्मागुडयेर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक गाराणें घालून आनी घोशणा दिवन माध्यम आंदोलनाचो मुहूर्त केलो. जशें आमी युथ कन्व्हेन्शनाक सांगिल्लें, जो मेरेन 126 शाळांचें अनुदान बेकायदेशीर अनुदान बंद जायना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. आनी आज 18 जून ह्याच दिसा पोरू आमी दिगंबर कामतीचो 18 जून फंक्शन पणजे उधळून उडयल्लें. आनी आमी आज भाऊसाहेब बांदोडकराक गाराणें घालून हेच सिद्ध केलां की आमचें आंदोलन हें परतून सुरू जालां. ही आयची एक टोकन सुरवात जावन आसा आनी हाच्या फुडें आंदोलन हें पेट्टलें. स्वातंत्र्य सैनिक आनी हेर जाणट्या नेणट्या आंदोलकांनी मेळून पणजेची क्रांती दिसाचे कार्यावळींत प्रादेशीक भाशां खातीर आवाज काडिल्लो. तेन्ना राजदीप नायकय आशिल्लो. अंदू वर्स सरकार बदल्लें तरी 18 जूनाच्या कार्यावळीचें वातावरण, परिस्थिती आनी थंयचे विशय तेच आशिल्ले. पर्रीकारान माध्यमाचेर घेतिल्लें धोरण पुराय सातिस्वेत करपी ना अशी खंत स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन उक्तायली. नव्या सरकारान हो माध्यमाचो प्रश्न सोडोवपाचो खूबसो प्रयत्न केला, पूण तो अजून पुराय जावंक ना. म्हाका जर विचारशात, आमी जे एक भारताचें जे एक स्वप्न पळयतात राष्ट्रीय चारित्र्याचें, राष्ट्रीय संस्कृतीचें, तातूंत म्हज्या नदरेन, आमच्या नदरेन आनी कोणूय जो देशभक्त राष्ट्रवादी मनीस आसा ताच्या नदरेन मुळाव्या शिक्षणांत ह्या देशांत इंग्लीश खंयच बसना. कांय गजाली सारक्यो नाशिल्ल्यान आपल्याक माध्यमाचेर आतां घेतला तें धोरण घेवचें पडलें अशें स्पश्टीकरण पर्रीकारान दिलां. पूण शिक्षण तज्ञच हो विशय कायमचो सोडोवपाचो यत्न करतले. तो विशय तांचे कडेन सोंपयला अशी जाप पर्रीकारान उलोवप्यांक दिली. नागेश करमलीन जो विचार मांडलो ताचे फाटली भावना म्हाका पूर्णपणे जाणवता, कारण ती भावना घेवनूच हांव लोकां फुडें गेल्लो. पण भावना प्रत्यक्षान हें करता आसतना ताका लागणारें जें फिल्डवर्क आसता तें फिल्डवर्क म्हाका दिसता उपलब्ध नाशिल्लें. त्यामुळे काही गोष्टी करच्यो पडल्यो सुद्दां. जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फुडल्या वर्साच्या 18 जूनाक तांकां ह्यो भावना व्यक्त करपाची गरज पडची ना. भाशेच्या संदर्भात हांव चड भाश्य करिना, फक्त इतलेंच सांगूंक सोदतां की हो विशय राजकारण्यांनी न्हय, जाल्यार ह्या भाशेन ज्या लोकांक, ह्या शिक्षणान ज्या लोकांक गती आसा, ज्या लोकांक हें शिक्षण, गोंयचें शिक्षण एका विशिश्ट दिशेन वचूंक जाय अशें दिसता, अशा लोकांनी हो विशय पूर्ण करचो. तांच्यांनी निर्णय घेवचे. सरकार हें एडमिनिस्ट्रेशन करपाक आसा अशा प्रकारचे निर्णय घेवप सरकारान किंवा पॉलिटिक्सवाल्यांनी हें बरोबर न्हय. आनी त्यामुळे शिक्षणांतल्या तज्ञ लोकां कडेन हो विशय आमचें सरकार सोंपयतली, तांच्यांनी तातूंतल्यान योग्य ती भुमिका घेवची, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. पणजेच्यान आमचो खबराकार, लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर हरमलकाराच्या आत्महत्या प्रकरणात एका वटेन 3 अभियंत्यांक सस्पेंड करचे म्हणून मुख्यमंत्र्यान आदेश काढला, जाल्यार आपल्याक मुख्यमंत्र्याच्या नोटिंगाचेर अभ्यास करपाक जाय म्हणून आदेशाची अंमलबजावणी सुदीन ढवळीकारान आडावन दवरल्या. मुख्यमंत्री आनी सुदिना मदीं ह्या विशयाचेर मतभेद आसात अशें सगळे उलोवंक लागल्यात. येरादारी मंत्री सुदीन म्हणटा HSRP ऑगस्टा मेरेन चालीक लायतलो. मुख्यमंत्र्यान ताजेर कितें रिमार्क मारला हें आजून पसून हांवें वाचूना, पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे थंय लॅप्स इन एग्जिक्युशन ऑफ द वर्क्स आसा. त्यो लॅप्सीस कितें आनी त्यो कित्याक लागून जाल्या हें सगळें पळयल्या नंतर ताजेर हांव
भाशण करतलो. ताचे पयलीं हांव भाशण करना. मुख्यमंत्र्यान कितें बरयलें तो रिमार्कूय म्हाका वाचपाक जाय. लॅप्सीस जर आसा त्यो कसल्यो कसल्यो लॅप्सीस आसा, एग्रिमेंटांत कितें आसा, CPWD मॅन्युअलांत कितें आसा, आनी CPWD मॅन्युअल तशें तें केलां काय कितें, फायनान्शियल लॉस गव्हर्मेंटाक ताचे खातीर जाला काय कितें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पळोवच्यो. फाल्यां सकाळीं जर फायनान्शियल लॉस गव्हर्मेंटाक ताका जाला जाल्यार इज अ बीग लॉस. कळ्ळें? सगळे होल्डार दवरला, म्हणजे सस्पेन्शन बी तशें कांय ना. तशें आजून पसून हांवें वाचूना सस्पेन्शनाचें, पूण येता त्या विका भितर म्हाका ती फायल येतली. हांवें आयकलां ती सेक्रेटरी कडेन फायल पावल्या. सेक्रेटरी वील पुट अप आयदर टू CM ऑर टू मी. CMन सस्पेन्शनाचे हे काडले, तुमी ते होल्डार दवरले. दुसरे वटेन बस ओनर्स CMा बरोबर मिटींग घेता ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना. आयज एक दुसरो ग्रूप तुमकां येवन मेळटा. सो कितें प्रॉब्लेम आहा कितें? ही स्टोरी ज्यो आसा त्यो तुमीच केल्ल्यो आसा. ह्यो स्टोरींत कांयच अर्थ ना. मुख्यमंत्री जें कितें सांगता तें प्रत्येक कॅबिनेट मिनिस्टरान आयकुपाकूच जाय. आमच्यान मतभेद ना. आमी दोगूय एकामेका कडेन बरे तरेन उलयता. आमचें बरे तरेन चलना. HSRPचे एक्झॅक्टली कितें स्टँड आहा अजून गव्हर्मेंटान? HSRPच्या बाबतींत गव्हर्मेंटाचो स्टँड हो सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाचेर आसा. गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर दॅट HSRP इज टू बी इम्प्लिमेंटेड. आनी त्या खातीर आमी टेंडर काडलां. टेंडर फायनल करपाचें हाजेर आसा. तें जाले नंतर आमी सगळ्यांक आपयतले, सगळ्यां कडेन डिस्कशन करतले आमचे ऑफिसर, तांकां पटयतले आनी आमी मागीर त्या नंतर ऑगस्टांत इम्प्लिमेंट करतले. हें हांवें पयलींच्या मिटिंगेकूय सांगलां. तेंच मुख्यमंत्र्यान सांगलां. सगळ्यांक आपूण हें करूनच घेतलो म्हणून. आयज एक सेकंड ग्रूप मेळ्ळो कसलो? आज जो फोंडेचो आनी थोडे म्हापशेचे आनी थोडे वाळपय सायडीचे, थोडे बाशाला सायडीचे अशे काही बस ओनर्स म्हाका मेळ्ळे. तांणी सांगलें की आमी सगळे तुमचे बरोबर, मुख्यमंत्री बरोबर आनी तुजे बरोबर आसा. तूं जें डिसिजन घेता तें आमकां मान्य आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.